आज सकाळी म्युनिसिपल गार्डन पणजी एमिक्युलेट चर्ची कडेन जे गार्डन आसा थंयसर एक अननोन बॉडी सापडली आणि पुलिसांच्या माहिती प्रमाणे ती बॉडी जी आसा ताची अजून कांयच आयडेंटिटी कळीत जाल्लेली ना, कारण तिचे कांयच आयडेंटिटी ताजे कडेन नाशिल्ली आणि ताजे कडेन फक्त एकूच बॅग आशिल्लें। ही जी अननोन बॉडी सापडल्या तिचो कोणीच खून करूंक ना किंवा तिका कोणीच मारलेली ना अशी माहिती आमकां पुलिसांनी दिली। कारण म्हटल्यार तुमी हांगासर फाटल्यान पळोवपाकूच शकता, हे जे आसा ताचेर तकली आपटून तेचो जीव गेल्लो आसा। कारण म्हटल्यार ताचे बॉडीचेर कसले स्क्रॅच ना किंवा ताका कोणी कितेंच केल्लेले अशें आमकां दिश्टी पडना अशें पुलिसांनी सांगलां। आणि हांगासर तो पिवन आशिल्लो मिड नायट खंय तरी ताचो जो जीव आसा तो गेल्लो आसा अशें पुलिसांनी आमकां कळीत केला। जाल्यार हाचो जो फुडलो तपास आसा तो तुमच्या मेरेन आमी पावयतलीच। आणि पुलिसांनी सांगलेले प्रमाणे तो रातचो पिवन आशिल्लो आणि तेची तकली आपटून तेजो जीव गेला असो पुलिसांनी आतां सध्या तरी कळीत केलेले आसा। कारण तेजे आंगाचेर कसलेच स्क्रॅच ना किंवा ताका कोणी मारलेलो कांयच दिश्टी पडना। ताचे खातीर पुलिसांनी फक्त इतलेंच कळीत केला की ताची जी फुडली जी कारवाई आसतली ती आमी तुमच्या मेरेन पावयतली। जाल्यार पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।